मांद्रे मतदारसंघात आपण लोकांची मिटींग घेऊन जाहीरनाम्याचेर लोकांच्यो सुचोवणी आयकल्यो। बीजेपी सरकारान कूळ मुणकारांची वाट लायल्या, ताका लागून पेडणेचे दोनूय उमेदवार शेतकारांक परत जमनी मेळोवन दिवंक वावुरतले म्हूण आपाचे फुडारी उलयले। गोंय शेती प्रधान आनी भ्रष्टाचार मुक्त करतले म्हूण आप सांगता। डिसिजन्स घेतले जे आमी गोंया खातीर प्रकल्प हाडटले, जे आमी डेव्हलपमेंट करतले, ते आमी खंय तरी बसून करवचे ना। हे लोकांक स्थानिक लोकांक विचारून हे तुमकां मान्य आसा काय ना, हो प्रकल्प तुमच्या गांवांत जाय काय नाका हे विचारून आमी फुडें सरतले। आज तुमी मोर्चेंतली मांद्रेंतली समज गोंयांत ह्या सरकाराचे कशें कामां चल्ल्यात तुमी पळयला, तसलो आमकां सरकार नाका। गोंया भितर सुद्दां सरकार स्थापन जालें जाल्यार आमच्या पार्टीचो विचार आसतलो की शेतकार हो प्रामुख्यान आमचो ताचे मुखार कितें शेती प्रधान गोंय जावचें हाचे खातीर ताचे ज्यो समस्या आसतल्यो ते सुटावे जावपा खातीर आमचो वर्षन कटिबद्ध आसतलो। आज आमकां इतल्यान एक सांगलें आसा की सगळे लोकांक एक जागृत करूंक जाय। जेन्ना जंतर मंतरार जो सादीशी एक गजाल आसली की भ्रष्टाचार खातीर थांबोवया म्हणून जनलोकपाल हाडया, ते हाडपाचो हळूहळू वातावरण चेंज जालें आनी अख्खो देशान एक वातावरण जालें, ह्या दिल्लीचें सरकारूच चेंज जालें। आतां पंजाबचे जावपाचे मार्गार आसा आनी आमी दिल्ली जाता पंजाब जाता जाल्यार गोंयकार फाटीं येवचे ना हें डेफिनेट आसा। कित्याक तर ह्या सरकारान आमकां बऱ्यांतले बरें फटयल्लें आसा। आनी दुसरो मुद्दो मेन मुद्दो आसा म्हणजे आमच्या कुळाच्यो जमनी जर आमी आतां कितें करूं ना जाल्यार डेफिनेटली वचपाच्यो आसा। म्हणून आमी सगळ्यांनी आयज आमकां कोणी आपयला आसतले, कोणी देवेंद्रा खातीर येयला आसतले आनी कितें आसतले, थोडे जण बसले पळोवया हेंचें कितें चल्लां तें म्हणून येयला आसतले, येयले आसतले कितें। पूण आयज आमकां गरज आसा वचोन सांगपाचें लोकांक की ही एक संदी आसा, ह्या इलेक्शनाक अशे कॅन्डिडेट निवडून दिवपाक जाय म्हणून एक पेडणे तालुका कूळ मुणकार हितरक्षण मंच अशी एक हे स्थापन केल्या, संघटना स्थापन केल्या। तेंचें कामूच हें आसतलें की फुडल्या 3 म्हयन्यांत पेडण्यांतल्या गांवांनी वचून जनजागृत करपाचें आसा की आमी जे दोगूय जाण जे पेडण्यांतल्यान आमदार धाडटले ते दोगूय जाण फुडल्या 5 वर्सां भितर आमच्यो शेताच्यो जमनी आनी आमची कुळाची मुणकाराची घरां आसात आनी तेची सोयीपोती जागा ही आमच्या नांवार करपा खातीर धडपडटले, अशेच लोक धाडूंक जाय म्हणून आमी प्रचार करपाक जाय। केंद्रीय मंत्री गोंयांत येता आनी बेकायदेशीर उक्तावणां करून वता। एमपीटीन सुरू केला ते ड्रेजिंग बेकायदेशीर नुस्तेकारांच्यो संघटना बोवाळां मारतात। एमपीटींतले बेकायदेशीर ड्रेजिंगाक जबाबदार एमपीटीचे चेअरमॅनाक काडचो। गोंयांत आनीक सॅटेलायट पोर्टाची गरज ना। गडकरीन तो पोर्ट महाराष्ट्र ना जाल्यार कर्नाटकांत शिफ्ट करचो म्हूण नुस्तेकार मागतात। नितीन गडकरी गोंयांत येता आनी फकत इलिगल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता। जो तेणेन एमपीटी इलिगल ड्रेजिंग केला तसोच तो आमचो 49 किलोमीटर ऑफ रिवर ड्रेज करतलो, और तो ह्या एमपीटी चेअरमॅनाचेर एक्शन घेतलो आनी ताका ताबडतोब सस्पेंड करतलो, और तो हे इलिगल ड्रेजिंग आसा ते सुप्रीम कोर्टाक नाल्यार हायर कोर्टाक अपील करतलो, और एनजीटीचो ऑर्डर आहा तो पाडटलो म्हणून। नितीन गडकरी म्हणटा की तुमकां सॅटेलायट पोर्ट नाका जाल्यार आपूण कर्नाटकान महाराष्ट्रान व्हरचो। आमचो डिमांड फिशरमॅनाचो डिमांड, गोंयचो फिशरमॅनाचो डिमांड, बेतूल पंचायताचो डिमांड, बेतूल लोकलाचो डिमांड की आमकां हो सॅटेलायट पोर्ट नाका आनी आमचो कोस्ट लायन फकत 105। आमकां 2 पोर्ट सस्टेन जायना कित्याक ऑलरेडी आमचो 20% कोस्ट लायन वॉश अवे जाल्लो आसा आनी आनीक पोर्ट येयल्यार आमचो टोटल कोस्ट लायन, टोटल ट्युरिझम, फिशरमॅन सगळे काबार जातले। फिशरमॅनाक आयज कोडपाक जाय जेन्ना हें ड्रेजिंग कॉमेर्स जालें तें ड्रेजिंग इल्लिगल आहलें, तें आमच्या आमदारांक दिश्टी पडना, तशेंच म्युनिसिपालिटीकूय दिश्टी पडना आहलें। कित्याक हें इल्लिगल ड्रेजिंग वास्कोन एमपीटीन चालू केलें। आनीक एक आमचो डिमांड आहा, जो पळय एमपीटीन चेअरमॅन आहा तेका जात तितले बेगीन गव्हर्मेंटान सस्पेंड करचो, कित्याक हे चेअरमॅनान हें ड्रेजिंग कॉमेर्स केलां। आनीक एक आमचो डिमांड आहा तो जेन्ना नितीन गडकरी गोंय येयलो 2016 आनी गोंयचे MLA घेवन तेणें हे ड्रेजिंगाचें इनॉग्रेशन केलें। मार्चाचे 1 तारखेर आमकां खबर आली की हे इल्लिगल ड्रेजिंग चलता म्हणून,
जाल्यार हेणी हुंयच्या कायद्यान इनॉग्रेशन केलें हेजेर इमिजिएटली आमकां इन्क्वायरी जायी हें कॅश इनॉग्रेशन जालें तें वास्कोची आमची खारेवाडा बीच तशीच बायणां फिशरमॅन हिंगा धंदो करताय तेजेर कोणेच कसलेंच डेव्हलपमेंट करचें न्हू म्हूण आमचो रांपोणकारांचो आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो डिमांड आहा. वास्को भिकाऱ्यांचो लोकांक चडूच उपद्रव जाता. वता वता थंय भिकारी आनी भीक मागपी ल्हान ल्हान भुरगीं सगळ्या फुटपाथांनी भिकारी बशिल्ल्यान धड चलपाक मेळना. पुलिसान ह्या भिकाऱ्यांक धरून आयिल्ले थंय परते धाडचे म्हूण लोक मागता. गोंयांत इतले NGO आसात भीक मागतल्या भुरग्यांक खंय ताणी सांबाळची. भिकारी वाढल्या म्हणजे इतले वाढल्या की ते लोकांक चलोवंक बसून दिना की त्यांचे कडेन डायरेक्ट पैसे मागता. पैसे मागपाचे सोडून दी पण त्याच्यावर कोणच एक्शन घेयना. NGO बिंजीओ खंय न्हिदल्या काय खबर ना. दुसरें म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणजे भिकाऱ्यांचो अड्डो जाल्लो. तांकां कोण विचार घेना. सगळें हांगाच्यान चलपाक सुद्दां ह्या फुटपाथी वयल्यान प्रॉब्लम जाता लोकांक. ते चलतना सुद्दां प्रॉब्लम करता. त्या खातीर कोणी तरी हेचेर एक्शन घेवपाची ती आमची मागणी आहा. एक्चुअली सगळ्यांकूच त्रास करतात. ते मेन म्हणटा ते तांकां एक्चुअली म्हाका अशें दिसता की तांचो कोण ना कोण तरी एजंट आसतलो. तांकां पयलीं धरपाचें इन्क्वायरी करपाची बाबा कितें कोण खंयच्यान येयला कळ्ळें न्हू. पुलिसान व्हरून दवरूंक जाय तांकां दवरूंक जाय भितर बाबा खंयच्यान येयला इन्क्वायरी करपाक तेंचे कितें प्रूफ आहा कितें ना जाल्यार पळोवपा जाय. परत ते नायजेरियन येयले तेंचे चॅक करतात बाबा पयलीं आमी इंडियन सगळे सारके आहा काय ना ते पळोवपा जाय आनी तेंचेर इन्क्वायरी करून तांकां हांगासून खंय आहा तेंच्या घरा पावोवपा जाय. वास्कोन आयज इतली भिकारी वाडल्या की पुलीस बाबडे आपले काम करतात. ते व्हरतात तांकां दवरतात थंय कितें करतात लोक कंप्लेंट करतात व्हरतात तांकां बाबडे ते. पण ते म्हणून कितले म्हण सांबाळटले. म्हाका दिसता हेचेर कितें तरी NGOन बाकीचे जे बरे व्हडले व्हडले NGOs आसा तेंच्यांनी फुडें सरून कितें तरी करपाक जाय. म्हाका एक सांगपाचें दिसता की हांगा जे भुरगीं बारीक बारीक भीक मागता जे लोकांक गाडयो हाडून मोटरसायकली हाडून ती भुरगीं बारीक बारीक भुरगीं चेडवां भीक मागता ते खूब वायट दिसता. आनी हांगा जी वास्को लास्ट स्टॉप आसा जे रेल्वे स्टेशनाचेर ताका लागून म्हाका दिसता हांगा भिकारी चड ताका लागून जाल्या. हितूर हांव म्हणटा की आमचे जे NGO आसा जे हांगासरले अधिकारी आसा तेंच्यांनी कितें तरी हांकां लागून करपाक जाय. आमकां दिसता भुरगीं जे भीक मागता येयल्लीं भुरगीं आमचे हांगा खूब जाण म्हणटा की भुरग्यांक शिकोवपाक जाय ताजेर आमकां कितें तरी करपाक जाय. गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर एल्विस गोम्साक गोंय सरकारान सेवेंतल्यान मुक्त केलो. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिझन्स आनी DMA संचालक एल्विस गोम्साचे स्वेच्छा निवृत्तीक सरकारान मान्यताय दिल्या. 28 जूनाक ताणें राजिनामा अर्ज केल्लो. 3.5 म्हयने जाले ताचो राजिनामा आडकल्लो. राज्यपालान एल्विस गोम्साचो राजिनामा मान्य केले उपरांत ताका सोमारा सेवेंतल्यान रिलीव केलो. एल्विस गोम्स आपांत वता. इतले मजगतीं गृह खात्याचो जोड सचिव श्रीनाथ कोठावळीची पर्यावरण खात्याचो संचालक म्हणून बदली केल्या आनी पंचायत खात्याचो अतिरिक्त संचालक नारायण गाडाक गृह खात्याचो जॉयंट सेक्रेटरी केला. गिव इट ब्रेक.